वर्साचो सादो काळ 15वो आयतार. आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. अध्याय 7 ओवी 12 ते 15. एकदा आमाजियान आमोसाक सांगले, आरे प्रवाद्या, चल, जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो गिराज जोड आनी तुजो संदेश सांग. बेतल्यान आमकां आनीक संदेश सांगू नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदिर. आमोसान आमाजियाक म्हणलें, हांव प्रवादी न्हय आसलो, न्हय म्हूण प्रवाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुमोट पळयतालो. पूण खूब सर्वेस्परान म्हाका हिंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल, म्हजे इस्रायल पुर्जेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. जबाब, तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्योन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. अध्याय 1 ओवी 3 ते 10. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें स्वर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यान. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र, कोतावीन आनी मोगान भरलेली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यान. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायनुली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडेंच थारायलें. देवाचे खुशयेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणे आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताची सवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवून मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसुली. इतली व्हड देवाचे कृपेची गिरेस्त काय आपले ओगोनीत जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमकां शुभमपणी ओतली. आपले खुशेचो गूट ताणें आमकां उगडापो केलो. आदींच आपल्या भलेपणान क्रिस्ता सवें थारायलेली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. म्हणजे काल भरतोच स्वर्गार आनी पृथ्वीमेर आसा तितलें एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाता खाल एकठांय करचें म्हूण ही देवाची येवजण. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. वर्साचो सादो काळ 15वो आयतार वरोस ब. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अध्याय 6 वळी 7 ते 11. जेजून 12 जाणांक आपोवन आनी तांकां मेळ्या आत्म्याचेर पदवी दिवन तांकां दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरोना जावंक, न्हय भोवती, न्हय उंडो, न्हय म्हूण पेंगटाक दुडू, बगोर पांयांक वांडो घालूंक. पूण दोडी आंगली नेसना जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी तांकां सांगलें, खंयसरूच एका घरान भितर सरशात, त्या सुवातेवेले भायर सरून वचपर्यंत थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेनात जायत तांकां एक शिटकावणी कशी ते
स्वाते वयले भायर सरून तुमच्या पांयाची धूळ झाडून उडोयात. म्हणटोच ते वचून मन बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देवचार काडताले आनी साबार वायटकारांक तेल लावन बरें करताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखांडी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमान आमी पळयता जेजू आपल्या शिसांक मिसांव दिता आनी आपले बरोबर कांयच बरोना जावंक तांकां शिटकायता आनी सुमया देवाचेर जेजूचेर पातयेवन रावंक तो उगडास करता. तशीच आपले मिसांव करतना तांच्यांनी सदांच देवाचेर पातयेवन रावले. तांणी वचून मन बदलात म्हूण प्रवचन केलें आनी देवचार काडले आनी साबार पिडेवंतांक बरें केलें. हेच मिसांव आमकां चड एकल्याक जेजू दिता. ते पूर्ण करूंक जेवाची जेजूची कृपा आमकां मागोया. आमीन.